असा सुखा दुःखात तू संगी असा Jesus दिवं तुझी ससा आमकां दिवं तुझी ससा आमचे संगीत तू असा सुखा दुःखात तू संगी असा Jesus दिवं तुझी ससा आमकां दिवं तुझी ससा बेबिरान तें आमकां दोस्ताना दैरान आमकां तूं मोरताय जेसू बेबिरान तें आमकां दोस्ताना दैरान आमकां तूं मोरताय जेसू दुस्मान आमकां मेडो घालतना जैत आमकां सोड दिताय जेसू दुस्मान आमकां मेडो घालतना जैत आमकां सोड दिताय जेसू आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुःखात तू संगी आसा जेसू जीव तुझी ससा आमकां दिव तुझी ससा साराय आमकां दिसतना संतोष काळजान तूं मोरताय जेसू संतोष साराय आमकां दोस्ताना मोरताय जेसू दुखची उतरां काळजाक तोपतना बोगसूंक कृपा तूं दिताय जेसू दुखची उतरां काळजाक तोपतना बोगसूंक कृपा तूं दिताय जेसू आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुःखात तूं संगी आसा जेसू दिव तुझी ससा आमकां दिव तुझी ससा एकसुरपणान आमी आसतना मोगा सांगात तूं दिताय जेसू एकसुरपणान आमी आसतना मोगा सांगात तूं दिताय जेसू मरणा तडीक आमी पावतना ससान जिवीत लाभयताय जेसू मरणा तडीक आमी पावतना लाभयताय जेसू आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुःखात तूं संगी आसा जेसू दिव तुझी ससा आमकां दिव तुझी ससा एकसुरपणान आमी आसतना मोगा सांगात तूं दिताय जेसू एकसुरपणान आमी आसतना मोगा सांगात तूं दिताय जेसू मरणा तडीक आमी पावतना ससान जिवीत लाभयताय जेसू
मोरणा तोडी कामी पावताना ससांची विता वयताय जेजू आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुखा तूं संगी आसा जेजू देव तुझीच आसा आमकां देव तुझीच आसा Alleluia, 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 Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. गुड्डा येतावन सर्वीस बरा हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दिव आमच्या गुन्यांव तूं मोतीन दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरत पूण तुज्या लागीं आसा बगसाणे ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता फांत्याक आशेन रावतल्या फार एकारा प्रासड म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक आशेता कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकुळट ताच्या लागीं आसा तारणाची बर्ती इस्रायलाक तो सडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो मोगाच्या इश्टानो कीर्तन 130 ह्या कीर्तनाची उतरां आमी आयकली कीर्तनगार गुंडा येतावन सोम्या हांव तुका उलो मारता आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक कान दी ह्या उतरां मरिफात तुजे थंय सोम्या एका रितीची मागण्याचे स्पिरीत उल्लेख करता आज ह्या दिसा तुज्या पांयांतळी आमी एकठांय जाल्या तुज्या पांयांतळी आमी एकठांय जाल्या आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक गरज आसची कृपा मागूंक तुज्या पांयांतळी आमी एकठांय जाल्या आमच्या जिविताचे कश्ट दूख हळू कर सोम्या म्हणून मागणें करूंक तुज्या पांयांतळी आमी एकठांय जाल्या हांव तुमकां विशव दितोल्या म्हणल्या उतराकाल तोडिता दुस्काय तुज्या मरिफात आमकां फावो जातली म्हणल्या पातयेनीन तुज्या पांयांतळी आमी एकठांय जाल्या भियेनाकात हांव तुमचे संगत आसतलो म्हणली उतरां आमकां धैर्यान भरतात आनी तेंच धैर्य परत आमकां तुजे तोन मेळटा म्हणल्या एका नव्या पातयेनीन मोगाच्या इश्टानो ह्या प्राचीत काळार ह्या कृपेच्या काळार परत आनी परत देवळांत येवचें परत आनी परत सोम्याक भिडचें ताचे लागीं उलोवचें प्रयत्न आमी करता आसतना कीर्तनकाराच्या उतरां बरी गुंडा येतावन सोम्या हांव तुका उलो मारता आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक कान दी म्हणल्या उतराकाल आमची मागणी त्या सर्वेस्परा देवाक भेटयता आसतना तोच सोमी आमकां आशिर्वादांनी भरता बेसावांनी भरता ह्या घडये तोच त्रिएक देव आमचे समोर आसा ह्या उंड्या रुपी ताच्या हजरपण आमकां तो दिवन आसा ताचेर आमची दिश्ट आमी दवरया ताका आमी उलो मारया ताचे लागीं उलोवचे प्रयत्न आमी करया आमच्या काळजांतलीं बोगणां
आमच्या मोतींतली चिंतना ह्या घडये ताचे मुखार समर्पण करया. तुझ देव त्रिएक देव आमकां हर एकल्यांक घडये आशिर्वादाने भरून दी म्हणून आमी मागता आसतना त्या त्रिएक देवाक आराधन करून गावया गीत देवाने येसुवे आत्मने शरणम. पाण संको 136 136. தேவனே இயேசுவே ஆத்மனே சரணம். தேவனே இயேசுவே ஆத்மனே சரணம். தேவனே இயேசுவே ஆத்மனே சரணம். தேவனே இயேசுவே ஆத்மனே சரணம். சிருஷ்டிய மூலனே தேவனே சரணம். சிருஷ்டிய மூலனே தேவனே சரணம். தேவனே சரணம். தேவனே சரணம். தேவனே இயேசுவே ஆத்மனே சரணம். தேவனே இயேசுவே ஆத்மனே சரணம். பாப விமோச்சகனே இயேசுவே சரணம். பாப விமோச்சகனே இயேசுவே சரணம். இயேசுவே சரணம். இயேசுவே சரணம். தேவனே இயேசுவே ஆத்மனே சரணம். தேவனே இயேசுவே ஆத்மனே சரணம். வரಗಳದಾತನೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ. வரಗಳದಾತನೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ. ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ. ஆத்மனே சரணம். தேவனே இயேசுவே ஆத்மனே சரணம். தேவனே இயேசுவே ஆத்மனே சரணம். ஆத்மனே சரணம். ஆத்மனே சரணம். समी बुश्या आमचे दिश्ट येवकरिस्तांतल्या सोमयाचेर आमी दवरन आसा. इसाया प्रवक्तेचो ग्रंथ अध्याय 43 वळ 1 आनी मुखार अशें म्हणटा. सर्वेस्पर अशें सांगता भिये नाका कित्याक हांवें तुका सोडयला
हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला तूं मोजस. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजें सवें आसतलों. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय. उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सोडवणदार. मोगाचे इश्टानो, इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतली उतरां आमी आयकली. ही उतरां देवाची बासवणी आमच्या मुखार दवरता. पवित्र पुस्तक आमी उक्त केलो जाल्यार हजारांनी हजार बासवणी देवान केल्ल्यो ताच्या परजे सांगता आमी वाचता. आनी ही हरी एक बासवणी देव मनशा कुळांत ती संपूर्ण करता. कित्याक तो आमचो मोग करता. देखून पवित्र पुस्तक आमकां परत आनी परत त्या बासवण्यांचेर दीस लावंक आपोवण दिता. मात न्हय, ह्या बासवण्याची उतरां आमच्या कानांत पडटा आसतना आमची पातयेनी आमच्या देवाते, आमची पातयेनी आमच्या जेजूते सडीत रोंबोवंक आमकां आपोवणें मेळटा. सरेस्पर देवाची उतरां वापरबायेची. हांवें तुका सोडयला, तुज्या नांवान आपयला, तूं मोजस. ह्या संवसारांत आमी हरी एकलीं देवाची भुरगीं. आनी ते देवाचे भुरगे म्हणली बोगणां देव ताच्या उतरां रुपी आमच्या मुखार दवरता. देखून मोगाच्या इश्टानो, एक घडी बरं परत ही उतरां एक घडी बरं आमच्या मोतीच्या पड्ड्यार हाडचें प्रयत्न करया. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, भिये नाका, हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला, तूं मोजस. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजें सवें आसतलों. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय. उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सोडवणदार. ह्या घडये सोम्या मुखार आमी आसा. एक घडी बरं आमची दिश्ट उबारलेल्या त्या सक्रामेंताचेर दवरचें प्रयत्न करया. ताचे लागीं आमी दिश्ट लायता आसतना आनी देवाची बासवणेची उतरां आमच्या कानांत आमच्या मोतींत हाडचें प्रयत्न करता आसतना एका रितीचो नवो बरोस आमच्या काळजांत देव आसा करचें प्रयत्न करता. एक नवें धैर्य आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत घालचें प्रयत्न करता. निरासपण, सलवणी, पिडा, आकांत असल्या वाटेंत म्हजें जिवीत सरता आसतना, असा सलवणेच्या वाटेंत म्हजें जिवीत चलता आसतना म्हज्या जिवितांत कितें घडोवन आसा म्हणलें एका रितीचें नकारात्मक चिंताप आमच्या मोतीच्या पड्ड्यार येता आसतना ही उतरां एका रितीन म्हाका आनी तुका मोगाच्या इश्टानो धैर्यान भरतात, नव्या बरवशान भरतात. ह्या घडये सोम्या मुखार आसची आमी आमची दिश्ट ताचेर दवरन आसा. सोम्या लागीं आमच्या जिविताची कोड बोगणां उसारचे प्रयत्न करता आसतना ती निरासपणाची गणितांत सोम्यान आमकां दिलो तो सांगतपण, म्हज्या कश्टांच्या वाटेन सोम्यान म्हाका दाखयलेलें विश्वासीपण एक घडी भर उगडासा काडया. आमी भियोवचें न्ही, धैर्यान रावची परजा जावंक आमी सदांच सोम्या ती बोवाट दुसारलेली परजा जावच्याक ह्या घडये तसो सोमी आमकां हर एकल्यांक आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण जेजू लागीं आमचें मागणें जावं. पान संको 109 109. मुझ्या मोगान तुझी बाळा आपय म्हाका जिणें तुझ्या तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशेव म्हज्या मोगान तुझी बाळा आपय म्हाका जिणें तुझ्या तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशे म्हज्या संसार सांडीत तरी
मोनीस केंडी तरी हांव तुका केदी सांडी सोना संसार सांडी तरी मोनीस केंडी तरी हांव तुका केदी सांडी सोना नेणट्या बाळाक आपली आवय सांडी तरी हांव तुका केदी सांडी सोना नेणट्या बाळाक आपली आवय सांडी तरी हांव तुका केदी सांडी सोना म्हज्या मोगाक तुजी ये बाळा आपय म्हाका जिणेन तुज्या तुझे सर्वस्व दितो म्हाका गोपान दिता विशेष म्हज्या सर्वेस्पर देव हांव तुजो दर्यो दयाळायसो रडतेल्यांक बसवून दिवचो सर्गी वाटेन चलोवचो पर्वस्तान सोडीत तरी दोंगर जर हालती तरी विश्वासी मोग हो मोसो केदीस तुका सांगचो ना म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा आपय म्हाका जिणे तुज्या तुझे सर्वस्व दितो म्हाका गोपान दिता विशेष म्हज्या गोपान दिता विशेष म्हज्या सांगात आमी गोपान दिता विशेष म्हज्या हालेलुया 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 तुका रगाम सोम्या तुका ओ संसार सगळ्या म्हाका सोम्या हालेलुया 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 स्तुती तुका जय तुका वंदे जावं तुका हालेलुया 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 रगाम तुका सोम्या गुलाब तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या जय तुका सोम्या हालेलुया 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 तुझी ये बाळा आपय म्हाका जिणे तुज्या सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी दवरून आसाव ताच्या हजारपण आमचे मदें बघून आसतना आज आमी जेजू आनी सामार्यागाऱ्या स्त्रियेचें गडीत नियाळ करता आनी हे गडीत जो सुवांजलाते 4 हे गडीत अपुरबायन आमचे मुखार दवरता आसतना देवाच्या उताराक आमी फाटीं गेल्या जाल्यार वळ 28 आमकां अशें सांगता तवळ ती स्त्री आपलो कळसो थंयच सोडून शहराक गेली आनी थंयच्या लोकांक सांगी लागली येया हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगलेल्या एका मनशाक पळया होच क्रिस्त गाय इतलें आयकून लोकां शहराचो लोक जेजू सरशी आयलो मोगाचे इश्टानो ह्या प्राजीत काळार आमी आसाव लगभग 2 हप्त्या पयलें आमच्या कपालार शिंस घाल हो करेजमाचो काळ आमी आरंभ केल्लो आनी त्या दिसा जेजूचे उतर आमकां उपास मागणी आनी दान धर्म ह्या चिंतना विशयांत जेजूची शिकवण आसली आनी फाटल्या दिसांनी ह्या दिशेन आमी आमच्या जिवितांत नाना रितीचे प्रयत्न करीन आसा आनी हो करेजमाचो काळ आमकां हर एकल्यांक एक अवकाश आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत एक नवें सवाच्या जिविताक मेट काडूंक एक नवें सवाच्या जिविताक मेट काडूंक आनी ह्या दिशेन सबारशीं जाणां आमी विविध रितीचे प्राजीत करता जावंक परो थोडी आमी रांदवेचें जेवण जेवता हप्त्याक एक उपास वा शुक्राराचो उपास करचे प्रयत्न करता
जायतो लोक कांय तांची एक पाड सवय सोडचे ह्या 40 दिसांनी काहीतरी एक पाड सवय ही सोडचे आनी आमरी फात ह्या करेजमाच्या काळाचे भक्तीपण आदारचे प्रयत्न करता. हे दिशेन हे उतार पवित्र पुस्तक जो सुवांजलाध्ये 4:28 ती स्त्री आमकां एक रितीन समजोवची एक समजणी दिवचे प्रयत्न करता. ती स्त्री आपलो कळसो थंयच सोडून शहराक गेली म्हणटा. तवळ त्या बांय लागीं ती आपलो कळसो घेवन उदक व्हरूंक आयिल्ली. जेजूक ती भेटता, जेजू लागीं ती उलयता. जेजू लागीं उलयता आसतना तोच मेसाया म्हणलें सत तिका कळीत जाता. आनी ह्या सताचो वांटो म्हणले परी आपूण हाडलेलो तो कळसो थंयच सोडून ती गांवाक फाटी वेता आनी जायत्या लोकांक जेजू सरशी हाडटा. म्हाका चेष्टा न्हू, कळसो बांय लागीं सोडलो एक ल्हानशी करणी, पूण ह्या करण्यान ती एक सत देवाचे उतराचो गुंडाय नियाळ करता आसतना आमी समजता जेजूक भेटलेलो हर एक व्यक्ती ताच्या जिवितांत कांय ना कांय उणेपण ताच्या पांयांतळी सोड नव्या जिविताक फाटी वेता म्हणलें सत. तिणें कळसो सोडलेले बरी आज आमच्या जिवितांत जेजू आमकां ताच्या पांयांतळी आमची उणेपण अस्कत कांय सोडून वचोंक आमकां आपणे दिता. जेजूक भेटलेलो हर एक व्यक्ती ताच्या जिवितांत तेंच पाटी ताच्या त्या पोरण्या जिविताक फाटी वचोंक जेजू आशेना. तो आशेता की आमी आमचो कळसो सोडी जाय. आमी कितें ह्या 40 दिसांचे प्रयत्न करता, कितें व्यासन आमी सोडनासा, कितें अस्कत काय वा उणेपण आमी सोडचें प्रयत्न करून आसा तें मुखारसून व्हरचें आनी हाचे मरिफात नवें सावाच्या जिविताक वेंग मारचे प्रयत्न करी जाय म्हणलें चिंताप ह्या उतरां मरिफात ती समारियाची स्त्री आज म्हाका आनी तुका समजोवचे प्रयत्न करता. हे घडी बरं आमचे दीस देवकरिस्तांतल्या सोमयाचेर आमी दवरया. जेजूक आमी पळोवया. ती समारियाची स्त्री बांय लागीं कळसो सोडून गेली आपणाच्या जिवितांत एक नवें जिवीत आपणावच्या खातीर. म्हाका चेष्टा न्हू, आज जेजू म्हणल्या जिवितांतय आमी आसा. जेजू म्हणल्या जीवदाताराच्या पांयांतळी आमी एकठांय जाल्या. जेजू म्हाका आनी तुका कितें संगत सोडी जाय म्हूण आपणे दिता. म्हज्या काळजांत कांय तरी जेजू उलोवचे प्रयत्न करता गी, म्हज्या अंतस्करणांत कांय तरी जेजू सांगचे प्रयत्न करता गी. कसलो कळसो हांवें जेजूच्या पांयांतळी सोडी जाय, कसले अस्कत काय हांवें जेजूच्या पांयांतळी सोडी जाय, कसले व्यासन हांवें जेजूच्या पांयांतळी सोडी जाय. जेजू म्हज्या आनी तुज्या काळजांत असली चिंतना आज नियाळ करचे आनी एक निचेव करचे प्रयत्न करूंक म्हाका आनी तुका आपणे दिता. आमच्या समोर आसच्या सोम्या मुखार आमकां गरज आसा ती कृपा ह्या घडये मागया. त्या स्त्रिये बरी म्हज्या जिवितांत सोम्या म्हज्या उणेपण असो, अस्कत काय असो, म्हज्या व्यासन असो, कळसो हांवें सोडून हांवें नवें जिवीत आपणावंक ह्या घडये तूं म्हाका आशिर्वादीत कर म्हूण जेजू लागीं आमी मागणें करूंक मुखार सरया. Psalm 126 126 ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ. ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನಾದೆ ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ. ದಾಸನು ನಾನು ಈಶನು ನೀನೆ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾನು ಈಶನು ನೀನೆ ದೇವಾ.
ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೇ ದೇವಾ ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೇ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾನಂತೆ ದೇವಾ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾನಂತೆ ದೇವಾ ಮಣ್ಣಿಂದಾದ ಮನುಜನ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವಾ ಮಣ್ಣಿಂದಾದ ಮನುಜನ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ सुनी समिती बिगलिया देवाच्या उत्तरासोनी आळकरच्या कामकाज समय ती करत असताना पवित्रात्म्याक आमच्या मध्ये आम्ही हगडी उकार दिवच्याक मुखार सरया आमचे हरी एकल्याची चिंताप आमची करणी आमचे हरी एक मॅट आमी कडचो हरी एक निर्धार आमची उतरां पवित्रात्म्याच्या प्रेरणाकाल भरलेले जाय तर आमचे जिवीत पवित्रपणान भरलेले जाय तर पवित्रात्म्याचो आदार आमकां गरज आसा देवाच्या उतराचो नियाळ करता आसतना आमच्या मतींत आमच्या काळजांत ते समजा सारकें नियाळ करी जाय तर ताची जाणटिकाय आमकां गरज आसा समया मुखार अशी आमी तेच पवित्रात्म्याक आमचे मदें उपकार करता आसतना देवाच्या उतराचो नियाळ दिवच्या आमच्या भावाचेर तोच पवित्रात्मा येवन दी आयकोनच्या हर एकल्यांक पवित्रात्मा ताच्या देण्यानी बरोवन दी देवाचें उतर आयकूंक काळजांत जागोवन दवरूंक जिवितांत नियाळ करूंक आनी जियोंक तोच पवित्रात्मा आमकां ह्या घडी आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हण तसो आदार मागच्याक मुखार सरया पाण संको 99 जीसन बसैल्या पवित्रात्म्याये बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये जेसून बसैल्या पवित्रात्म्याये बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये जेसून बसैल्या पवित्रात्म्याये बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये जेसून बसैल्या पवित्रात्म्याये बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये मोगाच्या आत्म्या मोजेर देवोन ये मोगाच्या आत्म्या मोजेर देवोन ये मुझ्या दुखांत बुजवण दिवके मुझ्या दुखांत बुजवण दिवके मुझ्या कष्टांत तूं आदार जावन ये मुझ्या कष्टांत तूं आदार जावन ये मुझ्या आत्म्याक उजवाड जावन ये मुझ्या आत्म्याक उजवाड जावन ये बसैल्या पवित्रात्म्याये बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये जेसून बसैल्या पवित्रात्म्याये बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 4थो अध्याय
19व्या वाक्यातावन 26वें वाक्य. स्त्रियेन ताका म्हळें, सायबा, तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमचे पुर्वज ह्याच दोंगरार देवाक आराधन करतले, पूण तुमी जुदेव ताका जेरुसलेमान मात्र आराधन करचें म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हळें, म्हजें उतार सतमानबाये, ह्या दोंगराक जावं जेरुसलेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो. तुमी नेणा आशिल्ल्यांक आराधन करतात, आमी जाल्यार जाणा आशिल्ल्याक आराधन करता. कारण सोडवून घेवची जुदेव लोकांतावन, पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला म्हळ्यारी समा. असले आराधक बापाक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. बस सर्वेस्परा, हें उतार आमी नियाळत आसतना आमचेर हर एकल्यांचेर मोतीचो उसवाड तूं धाडचो मिया. आज आमी हे नियाळ करचो विचार गुंडायसो जावन आसो न्हू, सारक्या रितीर अर्थ करूंक आमचें जिवन मारपाट जावंक आनी ह्या खरेंच मानता खरेपणी ह्या उतरांद्वारी उसवाडान बरोवन आत्म्यान आनी आराधन करचें भाग आमकां फावो जावंक तुजी कृपा दिवन मागता हांव. आमेन. मोगाचें नांव. आयच्या दिसा जें कितें हांव तो नियाळ करता हांव, मस्त एक गुंडायचें उतार जावन आसा. आमचें जिवन परिवर्तन करूंक कंप्लीट साध्य जावचें आसलें एक गुंडायचें उतार जावन आसा. आनी तें जावन आसा देव जावन आसा आत्मो. देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करूंक जाय. मुस्तुपटी हांव आनी तूं मोगाचें न्हू समाजेंत मुस्तू ह्या संवसारांत करोडांनी लोक सैमाच्या ओडण्या प्रमाणे म्हळ्यार रक्ता मासांत आमकां कशें आराधन करूंक जाय त्या प्रमाणे आमी आराधन करता. म्हाका अशें केल्यार इल्लें बरें जाता आनी त्या देखून आमी मनशा सैमान आराधन करता. मोगाचें न्हू मुस्तू कडेन इगर्जो जावंक पुरो, थोडे कडेन देवळां जावंक पुरो, थोडे कडेन पळ्यो जावंक पुरो, विविध रितीनी सुरंगां रावन बरें एक आर्किटेक्चर, बरें एक पिंतुरां दवरन, बरी एक सोबाय घालन, मनशाच्या रक्तमासाच्या दोळ्यांक ओडणी एक येवचें आसलें, बोगणां येवचें आसलीं करना जाय तितले कडेन लोक हारी हारीनी थंयसर आपापल्या फांत्योच्या देवाक मागणें करता. मोगाचें न्हू खंयसर की आज म्हाका आनी तुका देव मुस्तू गुंडायसो एक अर्थ सांगूंक आशेता. आनी जेसू म्हणटा, देव जावन आसा आत्मो. तुज्या रक्ता मासांत कितलें म्हाका तूं भक्तीपण आदारताय, कितलें तूं करताय तें संबंद न्ही. तुवें करचें आराधन तुका निजायकी देवाक मानवचें जाय जाल्यार आत्म्यान आनी सतान तुवें आराधन करी जाय. सवाल उपजाता, हांव आनी तूं म्हजे थंय तुजे थंय कसलो आत्मो आसा. आमी पळयता मोगाचें न्हू पळयत पुस्तकांत
आमच्या उत्पत्ती ग्रंथान पहिल्या त्या बुकांत दुसऱ्या अध्यायान 7वें वाक्य म्हणटा, तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचो मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फोडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. सर्वेस्परान जिवाचो स्वास फुंकलो आनी तो जावन आसा आत्मो मोगाच्यानो. ताच्या जिवाचो तो आत्मो देव जावन आसा आत्मो. आत्म्याचो आत्मो म्हणलो जीव, त्या जिवाचो स्वास फुंकलो, त्या देखून मनीस जिवो प्राणी जालो मोगाच्यानो. तो आत्मो मुजे थंय आनी तुजे थंय आसा. वो आत्मो कितलो बळादीक आसा म्हणल्यार मात्र सवाल. वो आत्मो परत तो देवा थंय वचोंक आसा. आनी पवित्र पुस्तकान उपदेश ग्रंथ 12 अध्याय 7वें वाक्य म्हणटा, जे धरणींतले धूळ आयिल्ली ती धरणीक ती फाटी वेतली आनी देवान दिल्लो आत्मो देवाशी फाटी वेतलो. तो आत्मो देवा थंय फाटी येता. आत्मो कितलो बळादीक म्हणून मोइजेचो आत्मो पळयल्यार आमकां कळटा मोगाच्यानो. मोइजेचो आत्म्या विशयंत घाणान पुस्तकान 11व्या अध्यायान 25वें वाक्य म्हणटा, सर्वेस्पर एका कुपांत सकला देवलो. ताणें मोइजेचेर आसलो इल्लो आत्मो घेवन तो 70 मलगड्यांक घालो. आत्मो तांचेर येना फुडें ताणें प्रवाद केलो. सर्वेस्परान ताजो आत्मो घालो ना. सारकें वाचल्यार परत वाचता. वाक्य म्हणटा, सर्वेस्पर एका कुपांत सकला देवलो. ताणें मोइजेचेर आसलो इल्लो आत्मो घेवन तो 70 मलगड्यांक घालो. त्या देखून आत्मो त्या मोइजेचेर आसलो खाण एक भाग खाण त्या उरल्या 70 लोकांचेर घालो आनी त्या 70 मलगड्यांनी त्या आत्म्याक सक्तीन बरोवन प्रावाद करूंक लागले. जाल्यार ताजो मोइजेचो आत्मो कितलो बळादीक जावन आसलो पळया, कितलो बळादीक. परत आमी पळयता दुसऱ्या रायाच्या पुस्तकान 2 अध्याय 9व्या वाक्यांत एलिया आनी एलिशा थंयसर आमी पळयता. एलियान एलिशाक म्हळें, म्हाका तुजे ससलो काडून पयस वचच्या आदीं हांव तुका कितें करूंक जाय तें सांग. एलिशान जाप दिली, तुज्या आत्म्याचो, देवाच्या आत्म्याचो न्ही, तुज्या आत्म्याचो धोडो वांटो म्हाका दी. आनी पवित्र पुस्तक हांव तूं जाणा मोगाच्यानो. त्याच प्रमाणे ताका वयरतना पळय म्हूण सांगलें आनी पळयल्या फरा त्या एलियाचो आत्मो एलिशाचेर देंवन आयलो. आनी थंयसर आसले प्रवादी त्या सद्यान 15 वाक्यान म्हणटात, थंयसर आसल्या जेरिकोंतल्या प्रवादाच्या पंगडान ताका पळयलो आनी म्हळें, एलियाचेर आत्मो एलियाचो आत्मो एलिशाचेर आसा. ते ताका मेळोंक गेले आनी ताचे मुखार स्वाश्टांग सरपडले. एलियाचो आत्मो एलिशाचेर आसा. त्या देखून म्हजो आनी तुजो आत्मो एक बळादीक आत्मो मोगाच्यानो. तो आत्मो आमी सारक्या रितीन वाडोवंक शकना. कित्याक म्हळ्यार आमी आत्म्यान आनी सतान सर्वेस्पराचें आराधन करूंक आमी फाटीं पडल्या. रक्त मांसाच्या सैमान मनीस आराधन करता आनी त्या देखून ताचो आत्मो बळादीक जावन प्रकाशीत जावंक फाटीं पडला. त्या देखून
आमचे कडेन ओत्मो जें कितें आसा तो देवान दिल्लो ओत्मो जावन तो बळिश्ठ जावन आसूंक जाय. आनी सोमी जेजू म्हणटा आयच्या वस्पांत रक्तमासांत तुमी आराधन म्हज्या आत्म्याक करनाकात. तो देव तो ओत्मो देखून आत्म्यान तुमी आराधन करूंक शिका. सतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक शिका जाय. आराधन म्हळ्यार केवल खंतारा मात्र म्हणचें न्ही. मुस्तुबडी आमकां बगता आराधन करचें म्हळ्यार खंतारा म्हणचें. खंतारा म्हळ्यार सोप आशिल्लें इल्लें सकास ओडटात आनी एक ताका थाळो घालतात. पूण वास्तवीकतारान तें सोप दुसरो. हांवें तुवें म्हणचें तें उतरांस ती ताका एक संगीत घाल या ताका एक थाळो घाल इल्लें लांब आयिल्लें फुडलें तें एक खंतार जाता आनी आमकां खंतारा बरी आराधन म्हूण चिंता हांव. मोगाचें न्हू आराधन जावन आसा तुज्या आत्म्यांत हांव न्हू. जर तर तीं उतरां येती जाल्यार तीं उतरां देवाच्या भाग्यवंतपणाक ताका स्तुती दिवंक ताका गौरव दिवंक संपूर्ण काळजांत तूं म्हणशी तर थंयसर आराधन जाता. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी जाणा मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तकांत रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12 अध्याय पयलें वाक्य म्हणटा ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी जाय. हें जावन आसा तुमचें आत्मीक बलिदान. इंग्लीश ट्रान्सलेशन बायबल म्हणटा ताका वर्शीप म्हणटा. हांवें तो बलिदान म्हणलो कोंकणीन शब्द यूज केला पूण इंग्लीश बायबलांत वर्शीप आराधन म्हणून आसा. त्या देखून ते शब्द कितें सांगता पळय आं. एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिसाय. आमकांच आमी देवाक बलिदान जावन समर्पीत आसतना थंय जावन आसा एक आराधन सर्वेस्परा देवाक मानचें आसलें. कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 3 अध्याय 17 आनी 18 वाक्य म्हणटा ओ सोमी म्हळ्यार आत्मो आनी जंय सोमयाचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा. उक्त्या मुखामळान सोमयाची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आमी. हांव परत वाचता. उक्त्या मुखामळान सोमयाची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आमी. सोमयाच्या महिमेन चड आनी चड परजळटा आनी ताच्या सारकेची जावन रुपांतर जाता. ओत्मो जावन आसल्या सोमयाचें काम तें. मोगाचें न्हू आरश्याक ताजेंच म्हणलें ताका प्रतिबिंबीत करूंक जायना. हांगा जर तर हांव हात दाखयलो जाल्यार हात आरश्याचेर प्रतिबिंबीत जाता हात दिसता. जर तर मनीस रावलो जाल्यार मनीस त्या आरश्यान दिसता. पवित्र पुस्तक म्हणटा ओत्मो जावन आसो देव आरशे जावन आसचे आमी. आराधन करता आसतना कितें जाता देव हांव एक आरसो ताचें आत्म्याचें प्रतिबिंबन म्हजें तें पडोवन तें प्रतिबिंबना मुखांतर रुपांतर जाता. त्या देखून मनीस आराधन करता आसतना कंप्लीट तरान चेंज जाता. कंप्लीट परिवर्तन जाता. आत्म्यान आनी सतान आराधन केल्ल्या वेळार हो आरसो प्रतिबिंबन करचो आरसो तो रुपांतर जावन बदलता. भिवकुरो मनीस आराधन करता आसतना धैर्यादीक जाता. पिडेस्त मनीस आराधन करता आसतना भलायके बरी जाता. अज्ञानी मनीस आराधन करता आसतना ज्ञानी जाता. हर एका घडे मोगाचें न्हू आराधन करता आसतना थंयसर रुपांतर जाता. आराधन करचो आत्मो त्या
देव म्हणल्या आत्म्यातय संपर्क जोडता असताना थंयसर रुपांतर जाता. रक्त संयमन तो आराधन करताय रुपांतर जायना. रक्त संयमन तूं बऱ्या मधुर थळान गायताय जावंक पुरो थंयसर रुपांतर जायना. रक्त मनशा संयमन बेस्ट म्युझिक घालून तूं बेस्ट एंड द बेस्ट कॉस्टेस्ट म्युझिक इन्स्ट्रुमेंट घालून सिंग करताय तूं हें करताय थंयसर रुपांतर जायना. सर्वेस्पराक तुजो ताळो कितलो बरो आसा, म्युझिक कितलें बरें आसा तें ताका न्ही. तुज्या आत्म्यांतावन येवची न्ही उतरां ती ताका कशीं लागतात. तुका कितें वखदां म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही. एक दादलो आपल्या स्त्रियेक गुलाब दिता आसतना स्त्रियेक गुलाब पळयत आसतना खुशी जाता देखून तो गुलाब दिता. दादल्याक तो गुलाब पळयतना खुशी जाता म्हूण ताणें दिवचो न्ही. म्हाका सिंग करतना झुमझुम वखदां देखून हांवें दिवचें न्ही. म्हाका सिंग करतना म्हाका आयकतना ताळो मधुर जाता त्या देखून सर्वेस्पराक मानता म्हणून न्ही. म्हाका कशें जाता देखून थंय न्ही. सर्वेस्पराक कशें जाता त्या प्रमाणे ताका दिल्यार थंयसर सर्वेस्पराक खुशी जावन आमचे थंय तो एक जाता. मस्त मुठे आमी आयकता हांव मिसा गेल्या उपरांत जावंक पुरो क्वायर थंय भारी बरें आसलें. संतोश बरें आसलें. खानाक तुका बरें लागलें बरें संतोश. पूण तुज्या आत्म्याक कशें जालें. तूं तें घेवंक शकलोय गी. तूं तुज्या आत्म्या थावन त्या मिसान भागीदार जालोय गी. तूं तुज्या आत्म्या थावन मागणें म्हणूंक शकलोय गी. ताचे वयर मिसाचें बलिदान मागणें आराधन ह्या नोवेन तें देवाक मानवंजें जावन मनशाक रुपांतर करता. मनशाचें मागणें देव आयकून थंयसर बदलावण करता. त्या देखून उडास दवरूंक जाय. हांवें आनी तुवें मोगाचें न्हू. सर्वेस्पर जावन आसा एक आत्मो. त्या आत्म्याक तुका कशें जाय देखून तुका खुशी जाता देखून तुका तें बरें लागता देखून सर्वेस्पराक बरें जायचें म्हणून ना. बगार सर्वेस्पराक खंयचें बरें जाता तें आत्म्यातावन करचें तुवें मागणें. बसुल्ल्या लोकांक एकल्याक खुशी जायना जावंक पुरो. तुजो तो ताळो तांकां कर्कश ताळो जावंक पुरो. पूण सर्वेस्पराक तुवें मातशी बोब आयकता ताका मानता आनी तुका जाप दिता. हान्नान सामुएलाच्या आवयन थंयसर रडता आसतना तेजें तोंड हालता आसतना थंयसर आसल्या त्या थंय एलीक किरकिरी भोगलें ताका. तूं सकाळीं फुडें येवन पिवून पळय खालें करनासाय म्हणटा ताका किरकीर जालें मोगाचें न्हू. पूण सर्वेस्पराक तिणें मारली बोब. तिज्या काळजांतल्यान उमाळ्ळीं तें उतरां सर्वेस्पराक मानवालीं आनी सर्वेस्परान तिका सामुएल भुरगो दिलो. त्या देखून मनशाक कितें करता. हांव कितलें सुबीत उस्तूर घाल हांव आज मागण्याक आयलां. कितलें सुबीत तरान केंस उगोवन आयलां. कितल्या सुबीत तरान हांव आयलां तें लेखाक ना. मनशांच्या दोळ्यांक खुशी करूंक रक्तमासाक खुशी करूंक जाता. आत्म्याक तातूंत खुशी जावची न्ही. आत्म्यांत आनी सतान मागल्या वेळार मात्र तें देवाक मानवचें मागणें. आनी त्या देखून हांवें तुवें जाणा जाय आत्म्यांत आनी सतान कशें मागणें करचें. देवाक आत्म्यान आनी सतान मागणें केल्लें खुशी जाता. तर आत्म्यान आनी सतान मागणें करचें कशें. आत्मो आमी आसा म्हणून पयलीं आमी नियाळ केलें. आमकां हर एकल्याक आत्मो आसा. पूण ह्या आत्म्यान आनी सतान कशें आमी आराधन करचें. आनी त्या देखून आमकां पयलें जाय जें मोगाचें न्हू आमचो आत्मो नितळ आसा जाय. जर तर एका लोट्यांत जर तर तातूंत मेळें आसा तर तातूंत दूद घाल्यार तें पिवंक असाध्य. तशेंच
ओत्मो निथळना जाल्यार स्वताच्या आत्म्या देवाच्या आत्म्या लागीं संबंध दवरनो ताका आराधन करूंक तें थंयसर स्वताचें आराधन जायना. फुटकेरपणाचें आराधन जाता. उडास दवरा फुटकेरपणाचें आराधन जाता. मुस्तुबडी मखान तुका बघता आमकां बायबल वर्सास येतात. बायबलाचे शब्द थंयसर हांगा आसा पुरो म्हाका गुत्त आसा. त्या देखून हांव मागणें म्हणटा आनी देव म्हाका आयकता. उडास दवरा देव सारा की देवाचे शब्द देवाचो शब्द तो जाणा. सामतेवाच्या 4थ्या अध्यायान तूं पळयता 1-11 वाक्यांत जेजूक 3 थाळण्यो आयिल्ल्यो. थंयसर देव सार येवन म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा तूं वयर तावन सकयल उडल्यार तुका राखोंक दूत येतात. देव सारी देवाचें उतार उलयता. जेजू देवाचें उतार ताका आन्सर करता. 3 तळणी की जेजून देवाच्या उतरा मुखांतर जबाबदार मुखान आन्सर दिलें जबाब दिली. देव सरान तें सोमानी म्हणून वाद करूं ना. उडास दवरा देव सारतो जाल्यार सोम्या जेजू तुवें सांगची उतरां सोमानी अशें न्ही तशें म्हणून वाद करूं ना. आज मनीस वाद करता. देवाचें उतार कितें आसा तें सारकें न्ही म्हणून मनीस वाद करता. पूण देव सर समेत वाद करिना. देव सरी म्हणटा सोमा तुवें सांगचें सोमा ताका वाद ना. देव सरी देवा कडेन प्रार्थना करता. तो आमी जाणाव गेनेसर थंयसर गेल्ल्या वेळार थंयसर तो मनीस खोटो आत्मो देवसार आसलो तो म्हणटा तो कोण म्हणटा हांव सैन म्हणटा. सामार्काच्या शुभ वार्तेन आमी पळयता सैन म्हणटा आनी म्हणटा प्रार्थना करता जेजू कडेन म्हाका हांगा थावन ह्या गांवांत थावन भायर धाडी नाका म्हणून. तो देवसारी देवा लागीं प्रार्थना करता. हांवें तुवें प्रार्थना करची व्हडली विशय कांय ना. त्या देखून तुमच्या मतींत आसूंक पुरो आमी मागणें करता. आमी देवाचें उतार जाणाव. त्या देखून आमचें मागणें देवान आयकाय जाय ना. तुमचें मागणें देवान आयकाय जाल्यार थंयसर आत्म्यान आनी सतान आराधन केल्यार मात्र म्हणजे पयल्यान पयलें नितळ आत्म्यान आराधन करी जाय. आनी ताका नितळ आत्म्यान आराधन करीत म्हणटा आसतना कीर्तन 51 वाक्य अशें म्हणटा एक निर्मूळ काळीस म्हाका रोसून दी देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. दाविदाक भोगलें आपूण सर्वेस्परा लागीं आराधन करूंक म्हजो आत्मो मेळ्ळा. कित्याक हांव अन्य स्त्रिये लागीं संबंध दवरलो आनी त्या देखून म्हजो आत्मो मेळ्ळो. आनी हांवें आराधन केल्यार देवाक खुशी जावची ना. पयलें देवान ताका सांगलें म्हज्या काळजा सारकोचें काळीज म्हणून सगळ्यांक तिरस्कार करना. ह्या ल्हान भुरग्या दाविदाचेर ताजो आत्मो घालून ताका राय केल्लो तो सर्वेस्पर देव ताजें काळीज पळोवन. आनी केदाळां हें काळीज मोगाचें न्हू मेळून गेलें. आपल्या प्रद्वाराद्वारी ताणें मेळयलें. केदाळा तो रडोवन म्हणटा कीर्तन 51 तो सांगता एक निर्मूळ काळीज म्हाका रुसून दी देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. कित्याक म्हाका परत आत्म्यान आनी सतान हांवें आराधन करूंक जाय. म्हजो आत्मो मेळ्ळो तर म्हाका आराधन करूंक जायना आत्म्यान आनी सतान. त्या देखून देवा म्हाका एक नितळ आत्मो दी म्हणून देवा लागीं दावीद प्रार्थना करता. कीर्तन 139:23 एक मेळ तो मुखार येता आनी म्हणटा अर्थभरीत मोगाचें न्हू देवा म्हजी पुरीक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे. म्हजी तपासणी कर आनी म्हजीं पातकां म्हजीं चिन्नां वळखून घे. म्हजी तपासणी कर आनी म्हजीं चिंतनां वळखून घे. हांव वांकडे वटेन चलतांगी म्हूण पळय आनी सस्नाच्या जिविताच्या वटेन म्हाका चलोवन व्हरो. पळया मोगाचें न्हू थंयसर दावीद म्हणटा
मुची तपासणी कर मुझे आत्मो मुझे काळीज परिशुद्ध असा की नांगी तू तपासणी कर म्हणून तो दीनपणी तो मागता मोगाच्या नो सतान देवा लागी आसांगी हांव या फुटकीरपणान हांव देवा लागी आसांगी थी तूं तपासणी करूंक तो उलो दिता मोगाच्या नो उडास दवरा मुस्तुपुटींग आमचे इश्ट म्हणले सो मुस्तू जण व्यक्ती आसात मुस्तू जण तुका न्ही आमकां एक्सपिरियन्स आसा अनुभव आसा आमचे लागीं बऱ्यान उलयतात आमच्या दुस्मना लागीं वचून बऱ्यान उलयतात मागीर म्हणटात आमी एक रिलेशनशीप मेंटेन करीचे न्ही सायबा आमी त्या देखून हांव तेजे बऱ्यान उलयलो सायबा म्हणटात आमी तिंचे तो म्हजो इश्ट म्हणून मोगाच्यान तो इश्ट न्ही जर तर तुजो इश्ट जाल्यार तुजो इश्ट तुजो सतान खरेपणी इश्टागत करचो मनीस तुज्या दुस्मना लागीं तो बऱ्यान आसूंक साध्य ना सर्वेस्वर तेंत म्हणटा कीर्तन 139 21 वाक्य ब्युटिफुली बारी सुबेज तरान अर्थ बरें थंयसर कीर्तन अशें म्हणटा मोगाच्या न्हू तूं जो द्वेश करतल्यांचो हांवूय द्वेश करता न्ही तुजेर उपराडतात तांचो म्हाका कांटाळो येता न्ही भिरांकूळ द्वेशान हांव तांचो द्वेश करता ते मुजे दुस्मान म्हूण लेखता मोगे उडास दवरा दावीद म्हणटा सर्वेस्परा हांव सतान आसा म्हजो आत्मो सतान तुका आराधन करता कपटी न्ही हांव तूं जो द्वेश करता जाल्यार देवा तूं जो द्वेश कोण करता ताजो हांव द्वेश करता तुका उपराडल्या जाल्यार हांव तांकां कांटाळटा कित्याक हांव सतान तुका आराधन करता फुटकीरपणान न्ही मोगाचो न्हू हांगासर आयलो देवाक मुखार दिमी घाल नमस्कार केली भायर गेलो देवाचे विरोध कितें जावन आसा ताज्या सांगातपणान हांव रावलो ताका मोऱ्यान ताका ताजे थंय फ्रेंडशीप केली तसलो तो सतान ताणें आराधन करूंक साध्य ना सतान आराधन करतलो व्यक्ती देवाक सतान ताजो खरो देव म्हणून वळखून घेता देवाचो तो दुस्मान आसोय दुस्मान देव कितें कांटाळटा ओ मनीस कांटाळटा आनी त्या देखून मुखलें वाक्य अर्था बरी सांगता देवा म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे म्हजी तपासणी कर आनी म्हजें चिन्ह वळखून घे त्या देखून तो ताणें सांगलें म्हजें चिन्ह वळखून घे सोम्या हांव सतान तुका आराधन करता फटकीरपणान हांव आराधन करता म्हजें अंतस्कन पळय हांव सतान तुका आराधन करता कित्याक तूं कितें चिंताय तुका कितें जाय तें हांव करता सोम्या ह्या चेडवा कडेन उलयत आसतना ताका बरें गर्लफ्रेंड म्हणून ताचे कडेन बरेंकान उलोवचें थंयतून भायर येवचें आनी एक आसले कडेन आनी एक कडेन शेले मेल्या घालून उलोवचें जाता की मोगाचें जायना तो सताचो मोग न्ही त्याच प्रमाणे तूं सतान तुज्या आत्म्यान जे देवान सांगलें आत्म्यान आराधन कर मात्र न्ही आत्म्यान आनी सतान तुवें आराधन करी जाय तुजें थंय सत आसा जाय खलें तें सत असलें नितळ मोनाचें सत तुजे लागीं आसा जाय आनी त्या देखून फटकीरपण आसा तर सर्वेस्परो कांटाळटा मोगाचें न्हू कीर्तन 119 122 वाक्य म्हणटा देखून तुज्या आज्ञा प्रमाणे हांव चलतां फटकिऱ्यो वांटो हांव कांटाळटां त्या देखून फटकिऱ्यो वांटो थंयसर कांटाळटा आनी त्या देखून तो सताच्या आत्म्याद्वारे तो आराधन करूंक शकता आमी पळयता दुसऱ्या कोरिंथकारांक बरयल्या 10व्या अध्यायान 5वें वाक्यांत थंयसर सांगता देवाच्या समजणे विरोध उबारले गर्विश्ट पागोर आमी कोस लावन घालता मनशांची सगळी कल्पना
कैदी करणं क्रिस्ताक आमी खाल करता कित्याक मनशा रक्त मसाचें फोडकीरपणो रक्त मसतावनो आमची चिंतना आमची बोगणां थंय सगळें हांव विरोध करता मोगाच्यान आनी त्या दळा मात्र तुवें आत्म्यान खऱ्यापणी आराधन करूंक साध्य आसा जर तर तूं मनशा सैमान मनशाच्या कल्पनांनी मनशाच्या समजणेन मनशाच्या भोगणांनी रक्त मसाच्या त्या रितीर तूं आसाय जाल्यार तुवें खरें आराधन करूंक जायना खरें आराधन करूंक जायना त्या देखून तूं म्हणटा देवाच्या समजणे विरोध उडास दवरया मनशाच्या समजणे प्रकार तें सोमा पूण तें देवाच्या समजणेचे विरोध देवाच्या समजणेचे विरोध उबारले गर्विश्ट पागोर आमी कोस्ट लावन घालूंक आसा कोस्ट लावन घालूंक आसा मनशाची सगळी कल्पना कैदी करून बंदेन घाल ती पुरा चिन्नां बोगणां कितें ती आसात मनशा सैमाची ती कैदी करना आमी देवाक खल जावन जियोंक आसा त्या दळा मात्र थंयसर नितळ अंतस्करणान तुका आराधन करूंक जाता त्या देखून रोमाकारांक बरयल्ल्या 8व्या पत्रांत 8व्या अध्याय 7वें वाक्य म्हणटा कुडीच्या अपेक्षा देवाक विरोध देवाच्या कैद्याक ती खाल जायना आनी खाल जावंक निजाकी तिजे वरवीं साध्य ना त्या देखून सैंबा प्रमाणे जियेताना मनीस ताका ह्या आत्म्यान आनी सतान आराधन करूंक साध्य ना सैंबतावन त्या सैंबाच्या ओडण्या वयर सैंबाच्या चिन्ना वयर सैंबाच्या बोगणा वयर खंयचें देवाच्या विरोध आसा देवाच्या समजणेच्या विरोध आसा देवाच्या इच्छेच्या विरोध आसा ताका विरोध जावन केदाळा आत्म्यान मनीस आराधन करूंक शकता मोगाच्या न्हू त्या वेळार तें आराधन देवाक मानता असो मुंदू आसलो भाग साध्य जाल्यार हांव मुखल्या मागण्या समातेर आमी कंटिन्यू करता पूण एक उडास दवरा ह्या करेजमांत प्रयत्न करया आमी हर एकलीं आत्म्यान आनी सतान देवाक आराधन करूंक आनी ही आराधन करूंक जर तर ह्या करेजमांत आमी समांकन शिकल्या जाल्यार आनी मुखल्या दिसांनी आमच्या जिवितांत पाळ्ळें जाल्यार सर्वेस्पर देव आराधन करच्या वक्ता संपूर्ण तरान परिवर्तन आमचें तें हाडटलो सगळें रुपांतर आमचें जिवन करतलो मागीर न्ही आराधन करच्या वेळार मोगाच्या न्हू केदाळ आराधन आमी करनासा तस वक्ता बदलावण करता पॉझिटिव्ह एनर्जी आमचें तें भरता नकारात्मक सकत आसली भायर वता आमकां कळीत नातलें बरें पॉझिटिव्ह वायब्रेशन पॉझिटिव्ह सकत आमचें तें भरता आमकां रुपांतर करता सर्वेस्पराच्या आत्म्याची सकत आमचें थंय वळटा आनी थंयसर रुपांतर जाल्लो मनीस मस्तू जिवनांत यशस्वी जावंक शकता हें आमच्या जिवितांत जावं दी हर एकल्यांक हांगासर आसल्यांक तशेंच माध्यमा मुखांत पळयतल्यांक सगळ्यांनी बरेपण आत्म्यान आनी सतान आराधन करना आत्म्याक सक्तेंत सकाळां आमकां बरोवंक सर्वेस्पर देव कृपा लाभूं आमेन. सर्गींच्या बापा ह्या वेळार आमकांच आमी तुज्या पांयमळी समर्पित हांव आत्म्यान आनी सतान आराधन करूंक आनी तुज्या आत्म्यातय एक जावंक तुज्या आत्म्याची सकत आमच्या आत्म्यान स्वीकार करूंक कितें अडकळी आसात ते सर्व समर्पण करता सोम्या संपूर्ण तरान त्यो हर एक अडकळी मनशा सैमाच्यो मोडन घाल आनी आमचें काळीज नितळ कर सोम्या ती दैवीक सकत स्वीकार करूंक आमकां कृपा दी सोम्या आनी आमी करचें आराधन आत्म्यान आनी सतान भरलेलें जावन ते त्रिएक देवान स्वीकार करूंक जाय जाल्ली कृपा आमा समेस्तांक लाभय म्हण मागता आमेन. आमेन. सर्गींच्या बापा समर्पण करता हांव सोम्या
आमचे थंय आसलो पवित्र आत्मो तो बळादीक कर, सक्तेवंत कर. त्या आत्म्याक जाय जाल्ली आत्मीक गटाय तुला बाई. तुजे तावनेची पवित्र सकत निरंतर स्वीकार करणं, त्या आत्म्याचें बळ वाडय आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते मुखांत्र जशें तूं ह्या संवसारी पातकाराहीत जीण जियोंक सकलोय गी तिस कृपा आमा सोमेस्तांक दिवन आशीर्वाद सी म्हण मागता. आमेन. सर्गेंच्या बापा, समर्पण करता आमचे थंय आसचे पत्की सैंब, आमचे थंय आसचे मनुष्य सैंबाच्यो तुज्या कुशे विरोध वेच्यो हर एक वडण्यो ताळण्यो हर एक तराचे तुजे तावन पयस वडची बोगणां सोम्या ती तुज्या पवित्र रक्तान मोडन घालन आमकां जाय जाल्ले आत्म्याचे संरक्षण फावो कर. आमची कूड पातका थंय प्रेरीत जावन त्या पातकाक बली जायनातल्या बरें जाय जाल्ले रक्षण आमकां दी आनी तुज्या आत्म्याक आमच्या कुडींत सदांच सांबाळन व्हरूंक जाय जाल्ले हर एक तराची कृपा आनी रक्षण दिवन आशीर्वाद सी म्हण मागता. हालेलुया 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 रा 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 हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्याचे नाव आम्ही गाऊया, सोम्याची स्तुती करूया, सोम्याच्या नावात महिमा देऊन स्तुती ताची करूया. सोम्याचे नाव आम्ही गाऊया, सोम्याची स्तुती करूया, सोम्याच्या नावात महिमा देऊन स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया. मंगळा सोम्या, समर्पण करता सोम्या. या करेजमाच्या वेळात तुझो कष्टांचो काळ नियाळ करता आसतना तुवें बगुल्ल्या त्या कष्टा मुखांत्र आमच्या जिवितांत कितें कष्ट दूख कंत बेजाराई आसा ती सर्व सोम्या त्या तुझ्या कष्टांक समर्पण करता. सोम्या, हर एकल्या तावन ते कष्ट निवार, हर एकल्याच्या जिवनांत आसची दुखां पुसून काड. सोम्या जेजू, तुझे त्या घायांतावन वाडलेल्या पवित्र रक्तान हर एकल्याक धुवन नितळ कर आनी तुजी आशीर्वादां स्वीकार करूंक जाय जाल्ली दैवीक मजत लाभय म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया अरे रे 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 रा 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 हालेलुया हालेलुया अरबाशे रे रा 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 हालेलुया 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 हालेलुया. कितने बरे नाव ताचे सोमियाचे नाव, सगळो लोक असता ताका सगळ्या गांवान गांव. संसारार ताचे नाव सदा सदैव जाव, रस्ता म्हाका वाकाणूक देखून गायता. सोम्याचे नाव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करूया, सोम्याच्या नावा महिमा देऊन स्तुती ताची करूया. मंगळा सोम्या, हर एका पिडेस्ताक समर्पण करता सोम्या. जो कोण गुण जायनातल्या पिडेन कश्टाता सोम्या तांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. आस्पत्र्यांनी चिकित्सा घेवच्या हर एका पिडेस्ताक तुझो स्पर्श लाभय सोम्या आनी तुजी पवित्र सकत ताका आपडून गुण कर सोम्या. समर्पण करता सोम्या. जिवितांत कोणूच आधार नासतना कश्टातेल्यांक निराधाऱ्यांक सोम्या अनाथ्यांक समर्पण करता सोम्या. भुकेन आनी पिडेन कश्टातेल्यांक समर्पण करता सोम्या. सोम्या जेजू तुझे आशीर्वाद
हरी एकल्याचे रथा देव नेवती आणि हरी एकल्याक तू बुजवण दातार जावन वाढतकोसो दिवो जावन दैविक मजत जावन हरी एकल्याक तुझ्या आशीर्वादाने बरपण मागता हालेलुया हालेलुया अरब शेरे रे 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 हालेलुया मशे खला बला बला बा हालेलुया सोमेस्तान बरे केले सोमियाचे नाव पिडेस्तान कोण केले वर्ते ताचे नाव मेल्ल्यांक जीवन केले पवित्राचे नाव सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून जीवित दिले नाव सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया मंगळा सोम्या समर्पण करता सोम्या या वेळार झूज जाऊन सो जागो तुझ्या हातांत सोम्या जेजू तुझी काकुळतीची दिश्ट थंयसर असलेल्या हरी एकल्यांचेर घालना सोम्या हरी एकल्यांक रक्षण लाभय सोम्या झुजा वरवीं जावचे आना हुत्तो आडय सोम्या तांची मनां तूं परिवर्तन कर सोम्या सोम्या जेजू झूज वाडानातल्या बरे ते थंयसर नितलोन वेच्या बरे सोम्या जेजू त्या मुखेल्यांची मनां परिवर्तन कर सोम्या जेजू थंयसर झुजांक करूंक प्रेरण दिवचे हर एक तराचे सत्य तुझ्या त्या पवित्र सत्य मुखांतर पडोन असोनो सोम्या जेजू तुझे रक्षण लाभय सोम्या लोकांक रक्षण दी सोम्या हर एका सैनिकाक सोम्या तांच्या कुटुंबाक रक्षण दी सोम्या आणि ते झुजाचे मोठ नितलोक जाय जाल्ली दैविक कृपा तुझी वळय म्हण मागता हालेलुया 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 रा 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 री री रा 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 हालेलुया 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 संसाराम समाधान हाडून दिले नाव सगळ्या लोकांक सदाची वाट दाखोवन दिले नाव काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड दिले नाव पातकातान सुटका दिव बचाव केले नाव संसाराम समाधान हाडून दिले नाव सगळ्या लोकांक सदाची वाट दाखोवन दिले नाव काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड दिले नाव पातकातान सुटका दिव बचाव केले नाव सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावाक महिमा दिवो स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया कीर्तन 130 वळी 1 आणि 2 आम्ही ऐकले उतरा गुंडा येतावन सोम्या हांव तुका उलो मारता आयक म्हजो ताळो म्हज्या मागण्या कान दी सर्वेस्परा कीर्तनगाराच्या मागण्या बरी मोगाळा जेसू ह्या घडी आमच्या काळजा मनाचे हर एक उले इरादे ते समा तुझ्या पांये तळी समर्पण करून आसा विशेष करून ह्या घडी आमचेच खातीर आमी मागता ह्या रादानांत भाग घेवन आसच्या हर एकल्यांक तुझ्या कृपेच्या सक्तेन आमकां तूं बर आमच्या जिवितांत अशी अस्कत काय तुझ्या पांये तळी समर्पूंक आमकां आदार दी विविध रितीच्या कांट्या कुंट्याच्या जिवितामध्ये बावडताक सवालां येता आसतना निराशपणाच्या वाटेन आमचे जिवी समकत असताना परत आणि परत तुझेर दीस लावंक तूं आमकां आशिर्वादीत कर पवित्र पुस्तकांत प्रेरीत जाल्ली जावंक तुझ्या उतरांत आनी दैवीक सक्तेन बळान भरून आमच्या जिवितांत तो बावडत जियोंक आनी ह्या संवसारांत विविध रितीच्या अडचणेमध्ये आमच्या जिवितांत सदांच तुझे थंय आमी कृपा आनी सकत मागोंक तुज्या पांयांत येवंक तूं आमकां ह्या घडी आशिर्वाद आनी बर म्हण आमी तुज्या लागीं परतून मागता दया तुझी दाखय मोचेर येसोमिया कित्याक तुजेर हांव पातेवना सांग आपोड आनी गुण कर म्हाका हे धनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला
दया तुझी ताकय मोचेर येसोमिया कित्याक तुजेर हांव पातेव नासा आपोडानी कुकर म्हाका हे धनिया तुझे काकुळतीचेर हांव आशेर रावला मगळा जेजू तुझ्या पांयतळी जमलेली आम्ही हरी एक पिडेस्त भाऊ बहिणी सुखदास काडून तांच्या खातीर मागून आसा थोडे जायती प्रत्येक इराद्या खातीर ह्या आराधना वेळी मागून आसतना रायन म्हणले भुरगो युरिक आसिराम रिफात कस्टोन आसा ताच्या बरायकी बरी मेळच्या खातीर एक स्त्रियेची शुगर इम्बॅलन्स जावन मस्त कस्टार ती आसा बरी भलायकी ती मागून आसा तिच्या खातीर एक स्त्रियेन पाटीची दूख उणी जावच्या खातीर मागोंक सांगलेलें आसा एकल्याची गांठीची दुखीची ती दूख वेगळी गुण जावंक आनी तिच्या दिसपट्टे काम बऱ्यान करच्या खातीर मागोंक सांगून आसा एकाच्या घरांत जायते समस्या आसात आनी हे बापाय पुता म्हटले जायते समस्या वेगळी परिहार जावंक बरें कुटुंबा जिवीत जियोंक स्वामी तांकां आशिर्वाद दिवन दी म्हणून आमी मागया सांगत आसा आमचे लागीं मागोंक सांगला आणि जे इरादे प्रत्येक करून पिडेस्त भाऊ बहिणी सुखदास काडटा आसतना मगळा जेजू आस्पत्रेंत कसून आसच्या हर एका पिडेस्तांचो आमच्या घरांत हांतुळणार आसच्या हर एका पिडेस्तांचो आमी उगडास काडटा तुजे काकुळतिवंत दीस तांचेर लाय पातखां बोगोस आनी विशेष करून तुज्या अमोलीक रक्तान तांची कूड पवित्र कर तांकां त्या पिडेंतले सुटका फावो कर म्हूण सोमया आमी तुज्या लागीं परतून मागता आपोड तुजी सगळी कूड येसोमिया पवित्र तुझ्या स्पर्शांती निर्मळ तूं कर दावडय सर वायट सगत येदनिया पवित्रत्म्यान तुज्या आमकां तूं भर आमचो दिसपट्टो वावर आमचे दिसपट्टे जिवीत तुका समर्पण करता ज्या जाग्यार आमी वावर करता आमकां तूं आशिर्वादीत कर आमची जाणटिकाय आमचे बरें मन ह्या वावरा मुखांत आनी प्रत्येक करून हाचे मरिफात आमच्या संवसारी जिवितांत बरेंपण आमकां तूं फावो कर सांगत आस विविध जाग्यांनी कश्ट नासच्या लोकांची दया कर म्हूण मागता सबरशे जण रिणाचे समस्यांत बरेहार कश्टांत आसात रीण फाटी दिवंक कसाते आसात विविध अडचणी मध्ये आमचे जिवीत आसा असले हर एक अडचण्यो आमची दूख तुज्या पांयतळी समर्पण करता आसतना सोम्या तूं आमकां सांबाळणवर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच तूं आमकां वाट दाखय भियेनाकात म्हणल्या उतरांचेर आमी पातयेन आसा आमची कश्ट दूख हळू कर म्हूण सोम्या आमी तुज्या लागीं परतून मागता काळीस मोचे तानेला तुका मोण मोचे आशेला तुका काळीस मोचे तानेला तुका मोण मोचे आशेला तुका मगळा जेजू सेकंड PUCची भुरगीं 10वीची भुरगीं ह्या दिसांनी तांच्या अंतिम परीक्षेची तयारी आनी बरोवच्यात आसा या घडये हर एका विद्यार्थींक तुज्या पांयतळी समर्पण करता आसतना तांचे संगत तूं राव तांचे प्रयत्नाचेर आशिर्वाद घाल जाणटिकाय तांकां दी बरें शिकोवंक बरें फलितांश आपणावंक आनी बऱ्या फुडाराच्या वाटेत आनी मेटां काडूंक तूं तांकां आशिर्वादीत कर तांच्या आवय बापायचेर आशिर्वाद घाल आनी तांणी करच्या हर एका त्याग आनी सॅक्रिफिसाक बरेंपण तांकां तूं फावो कर प्रत्येक करून हर एका भुरग्याक तुज्या पांयतळी समर्पण करता हे वरस भुरग्यांचे वरस जावन आमच्या दियेसेजींत आमी आचरण करता आसतना हर एका भुरग्याक सोम्या गरज आसा ती जाणटिकाय बरें मन फावो कर कुडीची भलायकी तांकां दी तांच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच तांकां बऱ्या वाटेन सोमकोक आशिर्वादीत कर तांच्या वडिलांक खाल जावन जियोंक तांच्या जिवितांत खोट्या संगतींतले तांणी पयस रावन पवित्रपणाचे वाटेन तांणी सोमकोक हर एका भुरग्याक सोम्या तो आशिर्वाद आनी बर म्हूण आमी तुज्या लागीं परतून मागता पवित्रत्म्या देवोन ये आमचे थंय तूं रावोंक ये उस्वार तुजो पांगोंक ये आमचे थंय तूं जियेवंक ये मगळा जेजू या घडये तुज्या पांयतळी आसचे आमी या क्रिस्माच्या काळार आमी करचे हर एक दंडवणी सॅक्रिफिस त्याग तुका मेसवणेचो जावं दी म्हूण आमी मागता
प्रत्येक करून आम्ही करचे बरे निर्धाराचेर तुझो आशीर्वाद तो घाल सामारियाच्या स्त्रियेन तो बरलोलो कळसो त्या बाई लागीं सोडलेले बरे आमच्या जिविताची अस्कतकाय उणेपण अवगुण सगळे संगती तुझ्या पांयांतळी सोडूंक आणि अमरिफात आमच्या जिवितांत ते खरें पवित्रपण जियोंक खरे समजणी आमी सोडूंक तूं आमकां आशीर्वादीत कर प्रत्येक करून या करिश्माच्या काळात आमची काळजां परिवर्तन करूंक तूं आमकां आदार दी हर एका व्यक्तीक सोम्या तुझ्या पांयांतळी समर्पण करता आसतना तांणी करचो तो त्याग उपास साकरेबीज मागणे हर एक भक्तीपणा मुखांतर पाटी आमी तुजेशी येवंक तूं आमकां आशीर्वादीत कर सोम्या आमच्या जिवितांत खरें बरेंपण खरी पातयेनी धरुता करूंक तूं आमकां आदार दी खरो संतोष नदोसकाय तुज्या पांयांतळी आसा म्हणलें समजूंक आनी ह्या मरिफात आमच्या जिवितांत खरें ते परिवर्तन जावंक तूं आमकां आशीर्वादांनी भर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता अस्कतकायेन पडताना आदार तुझो लाभय मागण्यार ध्यानात आसताना मागोंक म्हाका शिकय पवित्रत्म्या देवोन ये मोचे थंय तूं रावोक ये उस्वाड तुजो फांको ये मोचे थंय तूं जियेंक ये आमच्या गरजो सोम्या मुखार दवरया आनी ताची बेसांवां घेवच्याक आमी आयती सोगया येद्या बोडा सक्रामेंता सत्संग नामान करुया पुर्विल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आदार्या सर्वोन्मेच्या अस्कत विश्व्या बाबटाचे बोल दिव्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हरसिता तुमकां दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावडटा आमेन हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणीचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता निराश करतय सस्नाच्या सस्ना आमेन